आमी पुर्तुगेज टायमापासून म्हाजन आसलेले हो बायलॉज जर आतां पळयशी जाल्यार कळटा आमकां आमची फक्त केस आमी घातलेली हावस ऑफ महाजन आसा पळय तितूर आमची नांवां घालूंक ना आनी आमकां सर्वंट म्हटलें ह्या मुद्द्याचेर आमी केस घातलेली आमी सर्वंट न्हू आमी ह्या गांवचे ओरिजिनल आमचे कुळतळ ह्या गांवांत आसा म्हूण आमचें म्हाजन हेंच्यांनी एवरिकान केलां हें सगळें काम एवरिकाच्या सांगणेन त्या जे बायलॉस बरोवपी अधिकाऱ्यान पुलीस फोर्स हाडून आमकां भायर धांवडोवन घातलें आनी ती नांवां तेंची बरयल्या ती आतां आमी कोर्टाक पटोवन दिलें कोर्टान त्या प्रमाणे 84 निकाल घातला की सगळे जे साक्षी पुरावे पळयले आनी ती हे तेंचे फोर फादर म्हाजन आसलेले पहिले तुम्ही एकटेच न्हू अशें स्पश्ट म्हटलां तेणी आनी ते बायलॉस बरयता आसतना ज्यो तुमी 2 मिटिंगो घेतलेल्यो ते इलिगल अशें म्हटलां कोर्टान आतां ह्या ऑर्डरीचेर तेंच्यांनी अख्खी कोर्टाक वयची सगळी धोंडाळ्ळी एकूय खंयसर तेंच्यांनी फावरार तेंच्या केस जावना निमाणे सुप्रीम कोर्टान आतां 21 सुप्रीम कोर्टान सांगलें सगळ्यो केसी सकयल निकाल सगळे बरोबर आसात म्हणून आमी मागीर 2 वर्सां काडलीं आतां नांवां घाला आमची आतां कोर्टान उलोवंक ना म्हणून आमकां सीएमान अशें आश्वासन दिलां 22 तारीख मेरेन आतां इलेक्शनाचे सगळे 22 तारखे सपोज काय सोंपतलें इलेक्शनाचें 22 तारखेच्या उपरांत आपूण मिटींग घेता सगळे संबंदीत अधिकारी जे आसा तांकां आपयता तुमचे कागदपत्र सगळे पळोवंक लायता आनी हो प्रश्न तुमचो मार्गाक लायता आनी कितें सांगला डिमांड तुम्ही कितें दवरलो हेंचे कडेन आमचे सगळे कागदपत्र तेणेन मान्य केले दिल्या ते आनी आयकून घेतला सगळे आनी आमचो प्रश्न सोडिता सांगला म्हणून सत्यवान कारबोटकर आमची डिमांड आसलो की आमची सगळ्यांची जे आमचे जाणटे आसात की पोर्तुगीज टायमा पासून जी आमची केस चालू आसली ती आमची फावरार जाली तरी आसतना आमची नांवां इनवॉल्व जायना महाजनकीच्या हितून तेन्ना हो आमचो विशय आसलो की आमची नांवां इन्क्लूड करची म्हणून देवस्थान बाळवंश देवस्थान पंचायत पूण बाळवंश देवस्थानांनी आमचे सगळे कारबोटकार कुळाचे देवळ आनी सगळ्यान नांवां ह्या महाजनकीच्या हितून आमकां इनवॉल्व करचें अशें पूण तेका लागून आतां कितें खूब सगळे कोर्ट आमचे कडेन सोंपले आमी सगळे कोर्ट जिखले इवन दिल्ली पर्यंत ते गोंया पर्यंत सगळे कोर्ट आमी जिखले तरी आसतना मामलेदार सद्या आडे वेडे घेता की आमची नांवां इनवॉल्व करपाक ह्या विशयाक लागून आमी सीएमाचो असो हें करपाक येयल्ले की आमची ही नांवां तुमी फुडें सरून ती नांवां घालून घेवची म्हणून पूण आतां आमकां सीएमान आश्वासन दिलां की आपूण 22 तारखेच्या उपरांत ते 10 तारखेच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक आपयता मिटींग घेता बॉडी खंयची आसा पळय न्हू आमची ऑफिशियल हेड ऑफिस ते सगळ्यांक आपयता आनी सगळ्यांची मिटींग घेता आनी विशय आपूण तडीक लायता अशें आमकां आतां सांगलां त्या हेज्या प्रमाणे आमी फुडले वाटचालीचेर आमी आतां फुडें वयतले की आमकां आमचो सीएम कितें सांगता फुडें तें आमचें काम तडीक पावता काय ना हें आतां फुडल्या एक 8-10 दीस पावतले तेज्या उपरांत फुडली रणनीती आमी हें करतले बहिष्कार घालतले म्हणून बहिष्कार घालतलो म्हणजे कशें आसा एक विशय आसता की खंयचेंय काम जें आसता तें खंय तरी नाक दाबून तोंड दाबून म्हणटा तशें विशय थोडे चडी व्हरचे हाडटा कित्याक हे कामां सरकारी दरबारी जायनात ती पर्पजली थारिल्ली आसलेलीची कामां पूण ती एकूच हत्यार अशें आनी आमचे असो कांयच ठोस अशें ना की बाबा हें काम जावपाक जाय आमचें जाल्यार आमी कितें करपाक जाय तर आमचें अशें सगळ्या जाणट्यांनी अशें ठरयलें की बाबा आमी हे एक विचार करून पळोवया जाता जाल्यार की वॉट टायम आसता ते आतां सद्या आमी फाटीं घेतलेले आसा आज आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची भेट घेवपाक गेल्ले आनी आमच्या बरोबर कारबोटकार कुटुंबीय जे आसा आमचे मये गांवचे तांकां आमी घेवन येयल्ले दोतोरा कडेन विशय जो आसलो तो की म्हाजन एकट्या अंडर जांकां म्हाजन करून घेवपाक लागून कारबोटकारांनी जे एप्लिकेशन मूव केल्लें आनी तांकां एप्लिकेशनाचेर तेंचो निवाडो अजून प्रलंबीत आहा तो मामलेदार कचेरीत आसा कचेरींतले जो निकाल लागपाक जाय तो स्पीड अप जायना म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपाक लागून आमी येयल्ले तेंच्यांनी जो थोडोसो जी नाराजी व्यक्त केल्ली की आमकां हेजेर जो पर्यंत निवाडो मेळना तो पर्यंत आमी खंयच्याय इलेक्शनाक सामोरे वयचे ना किंवा सहकार्य करचे ना म्हणून आज माननीय मुख्यमंत्र्यांची भेट जाली तेंचे कडेन चर्चा जाली आनी कारबोटकर फॅमिलीक आज तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी एक एश्युरन्स दिल्लें आसा
की जशें इलेक्शन सोंपतलें 4 किंवा 5 जानेवारीक तेंच्यांनी ॲडव्होकेट जनरलां कडेन उलोवन रेव्हेन्यू सेक्रेटरी कडेन उलोवन जे कितें प्रलंबीत तेंचें जे थांबलेलें आहा काम जें आहा तें मामलेदार कचेरी पर्यंत जें थांबलेलें आहा हें काम सुटावो करपाक लागून आपूण स्वता तांकां घेवन आमी सगळे मेळोन चारूय मेळोन हेजे कडेन मिटींग जातली आनी तेज्या अनुसार तेजेर निवाडो काडटलो अशें एश्युरन्स दिल्लें आसा हांव लोकां कडेन मागता आमचें सरकार संवेदनशील आहा लोकां खातीर काम करीत आसा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हो लोकां खातीर काम करीत आसा सगळ्यात जास्तीत जास्त प्रश्न जे आहा जे जटील प्रश्न आहा ते खास करून मये गांवचे जे प्रश्न आहा ते आमच्याच सरकारान म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या ज्या सरकारानूच सोडयल्ले आसा पूण म्हाका खात्री आसा हो जो सुद्धा विशय जो आसा हो सुद्धा सुटावो करपाक लागून आमी सगळे जाण एकत्रीत जात आनी माननीय मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान हें शक्य जातलें